तुमचे नाव? माझे नाव भिकू बाबू गावकर. खंयच्यान आयल्या तुमी? हांव नेत्रावळी साळजिनी. सध्या आयज तुमी हांगा लोकोत्सवा आयल्यात. लोकोत्सव. दर वर्सा येता तुमी काय? दर वर्सा येता. कशें दिसता तुमकां हांगा लोकोत्सवान आमचें वातावरण कशें आसा? लोकोत्सवान आमकां बरें दिसता. तुमी आतां सध्या आयुर्वेदीक वखदां घेवन येयल्ले आसात. वखदां म्हाका सांगता मातशी वखदां कसली कसली आहा ती? हय सांगता. हे कामणेचें आसा, आं कामणेचें आसा, दातूचें आसा, दातूचें आसा, आनी डायबिटीस आसा, कसाय आसा, मुतखड्याचें आसा, हे दाणो एक सांग आसा, ही अपत्याक साल आसा, बश्याकाणी आसा, सातांगी म्हणटा ते आसा. आनी कितें आहा? आनी कसली कसली वखद आहा तुमचे कडेन? आनी आमी गॅसा बी तशी आसा, गॅस. हरशीं जर आतां हो लोकोत्सव जालें म्हणटकीर तुमी आपली घरा वयतले. हय. मागीर जेन्ना जर तुमचे कडेन जर कोणाक वखद जाय जाल्यार तुमकां कशें मेळपाचें मागीर? आमी फोन नंबर दिल्लो आसा, फोन नंबर आसा आमचे कडेन. आमी घरा कडेन दिता मागीर अशें कोण येयले जाल्यार. हो नंबर दिल्लो. हय. गांवान खंयचे म्हणटा तुमी? आमी साळजिनी, साळजिनी, नेत्रावळी साळजिनी. नेत्रावळी साळजिनी. सांगे. तुम्ही पळयतात GNH.